आतां हें करपा फाटलो उद्देश जावन आसा की गोंयांत मँगो आंब्याची लागवड जी आसा ताका प्रोत्साहन दिवपाक, तें लागवड आनी उत्पन्न वाडोवपा खातीर हो ताजो मेन उद्देश आसा. उद्देश कितले एक जालो उद्देश. दुसरें जें आसा, आमचें गोंय जरी ल्हान जालें जाल्यार गोंयांत सुमार 80 उंच जात्यो आयडेंटिफाय केल्ल्यो आसात. हेर राज्यांत तितल्यो जातो नात, तेंगे 4-5 जातो आसतल्यो. तर आंब्याक दुसऱ्या हातूंतल्यान आंबे खूब गोंयांत रोयल्ले आसात. ह्यो ज्यो जातो आसात त्यो सगळ्यो पॉप्युलर नात, थोड्यो जातो एक्सटिंक्ट जायत रावल्यात. त्यो सांबाळपा खातीर, लोकांक दाखोवपा खातीर गोंयच्या आंब्याचें दायज म्हणल्यार कितें, कसल्यो आंबे जातो आसात, त्यो सगळ्यो जातो हांगासर 40-45 अदीक जातो हांगासर आमी प्रदर्शनाक मांडलेल्यो आसात. सुमार 1000 एंट्री हांगासर आसात. आतां कितें आसता, आमी गोंयांत आंबे रोयता, सगळे रोयता, पूण ताजी फावो तितली काळजी आनी कुयदाद लोक घेना. ताजी पण लोकांक खबरूय आसना. कित्याक कमर्शियली लोक रोयनात. एक आंबो लागलो, पुरवांनी रोयलो, ताजे आंबे म्हणटा ते खातात. तर न्यू तर कलमां रोयतले जाल्यार खंयच्याय जाग्यार रोयली मागीर आंब्याची कलमां जायना. ताका एक तरेचो जागो जाय, जाग्यार वत बरें मेळटा तें जाय. मागीर ते रोयल्या उपरांत कितले नेम खणूंक जाय, नेम खणल्या उपरांत कसो रोवंक जाय, रोयल्या उपरांत पयलीं 1-2 वर्सां ताजी कितें कॅर घेवपाक जाय, उपरांत ताका सारें कितें घालूंक जाय, कीड रोग लागता, आंब्याक ती कीड लागता, फ्रूट फ्लाय लागता, ती लागची न्हय म्हूण कसले उपाय घेवंक जाय, आनी आंबे अल्टरनेट बॅरिंग आसात तेजेर कितें उपाय घेवं येता, हे सगळ्यांची म्हायती हांगा आमी टॅक्निकल सेशनाक आयज शेतकाऱ्यांक दिल्ली आसा.